हांव आसा हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल हांगा आसा आनी आयच्यान जे 10th एग्जाम जे स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी आयज पयलोच पेपर जो आसा इंग्लीश आसा आनी हो 20 ते 22 तारीख मेरेन एग्जाम जावपाची आसा आनी ताच बरोबर आयज पयलोच पेपर आसा आनी हांगा आयल्या उपरांत कंडक्टर जे ऑब्जर्वर आसा हांच्यांनी स्मुथली हांगा सगळे ऑब्जर्व केल्लेले आसा आनी ताच बरोबर अरेंजमेंटूय जे आसात बरे भशेन केल्लेले आसात खंयचेय कांय कमी पडूंक दिल्लेले ना आनी ताच बरोबर हांगा हरमल हांगा जे सेंटर केल्लेले आसा पंचक्रोशी हायस्कूल हांगा 4 जे ह्या सरावंडींग जे 4 स्कूल आसात त्या स्कुलांतले भुरगे हांगा आयज एग्जाम दिवपाक आयिल्ले आसात। एकंदर आयज पयलो पेपर आसा आनी पयलोच पेपर जो आसा इंग्लीश आसा आनी आयज भुरग्यांक खंय तरी टेन्शन आसा आनी कंडक्टर आनी ऑब्जर्वर सांगता ते भशेन जाल्यार सगळे व्यवस्थीत हांगा भुरग्यां खातीर सोय केल्लेले आसात। I am Sudan Naikankar, Headmaster of Government High School, Agarwada, Pedne, appointed by Goa Board as observer for 13 Harmal Center. There are altogether 181 candidates answering from this center, which includes 173 and 8 for functional English students. So altogether there are 10 blocks. In all these 10 blocks, all candidates are accommodated. All arrangement has been done thoroughly, and everything is ensured that examination will be conducted in fair and smooth way. Conductor is Madam Vasekar of this administrators of this particular institution, and around 4 students from 4 institutions, which includes Harmal, Mount Carmel, Harmal, Ideal College and New English Keri, are appearing from this particular center. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।